राजभवनाचेर दुसरो मायोमिथेन प्लांट बसयला. पणजेचो धावो राज्यपालान उक्तावण केले. हे आदी फाटल्या जुलयान असोच एक प्लांट बसयलो. राजभवनातलो ओलो कोयर थंय ट्रीट जाता आणि थंय तयार जाल्ल्या बायोगॅसाचो राजभवन वापर करता. गोंयान कोयराचो प्रश्न सोडूंक असले प्रयोग करचेच पडटले. गोंयकारांनी करचे म्हणून राज्यपालाचो उलो. I think corporation seriously thinking to start this types of efforts go over the corporation areas and they will promote it. And I am requesting the people of Goa, especially from our city, they will try their best to implement it and make sure of our national policy also. Anyway, Panjim has always been on the forefront of waste management. Now, with our decentralized approach, we're hoping initiatives like this will actually help. Now, businesses also can take advantage of this. Any restaurant or any hotel that produces a lot of gas and has a lot of wet waste and has space can adopt initiatives like this and actually reuse that and recycle it. Now, we only have around 10 or something like that. So, we're hoping to grow those initiatives. In Raj Bhavan, this is the second unit of biomethanation that we have installed. The first one was installed in July of last year. So there we are generating about 2 kgs of gas, and here also we are generating about 2 kgs of gas. And this will feed the kitchens of Raj Bhavan as well as the canteen. प्रत्येक तालुक्यातले मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कचेऱ्यांनी चलपी कारभाराचेर रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश मोन्सेराताची बारीक नजर आसतली. 6 म्हयन्या भितर सगळ्या ऑफिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचें थारायला. सेंट्रल कमांड बाबूशाच्या कचेरेन आसतलो. कोयराचो प्रश्न सोडोवपा खातीरूय खंय सरकार सिरियस यत्न करता. I just basically called that just from Tisbari. I started with Tisbari. I called the concerned Mamladars and the deputy collector just to understand from them what is the difficulty. Most important is the functioning of their department. I want to know if they are having any difficulties while functioning in their department. I am here basically to solve that issue. Because if I solve their difficulties, then it is easier for them basically to deal with the public. So what was it regarding to these cases in revenue department like deputy collector? No, I have called them just to find out, to ask them that what are the pending matters as far as tendencies of those. I wanted to understand myself first. Okay. So and what is this basically how they are tackling with it. The speed, I have told them that this is the statement what I had made within 6 months time. So you just tell me why it should be difficult for you to implement that thing what I said. So at least the interaction which I had with them, I didn't find it was difficult from their side. And it looks that they are working on this. And there are not that many cases as which is presumed to be. There are comparatively less cases. So, but the Mamladars are basically looking into it. कोलवाळे जेलीन कैद्यान वैजकी अधिकाऱ्याक मारबोडे केली म्हणून IMA चाळवली. हे गजालीचो निषेध करतना IMAन मेडिकल स्टाफाच्या सुरक्षेचेर हुस्को उक्तायला. वैजकी स्टाफाक फुल प्रूफ सुरक्षा दिवची म्हणून दोतोर रुफीन मागता. असलो प्रकार परत जावंक जायना म्हणून IMA दोशीक खर ख्यास्त मागता. He is a medical officer attached to the Directorate of Health Services and he is working in the Kolwale jail. And yesterday we were very distressed to see that he was assaulted by the prisoner in a place which is supposed to be a high security place. With all the police personnel around, if a doctor can be attacked, if a doctor and his medical staff are feeling unsafe, this calls for very urgent action from the authorities concerned. Otherwise, it will become very difficult for doctors and the medical staff to work and render service to the people who are in the jail. They should be cared for, but the doctors and the medical staff need to be given adequate protection so that they are not attacked. He was hit on the face. The food was thrown on him. It cuts a very sorry picture. We have seen that
There are attacks on doctors otherwise also. Doctors work very hard, sincerely. No doctor would like to do anything bad to anybody. Now, in this instance, in the jail, they were talking about the quality of food. Now, doctor does not look at the food as such. He doesn't prepare the food. So it's not his mistake if there has been problem with the food. But the anger is vented against the doctor. Similarly, sometimes patients' relative vent feelings against the doctor. Violence against the doctor we have seen in the country, sometimes even in our own state. Why? Are the doctors doing something purposely to see that their patients become bad or their patients die? No. No doctor will ever do anything in the bad interest of the patients. आशिल्ली तशी आदली पेन्शन स्कीम चालीक लावची, नर्सिंग स्टाफाक 7वी पे स्केल लागू करची, दिसावड्याचेर आशिल्ल्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवचो म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटना मागता. शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळ्ळें. ताणें खंय नोंद घेतल्या. सरकारान आदीं खंय कांय मागण्यो तडीक लायल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उपकारी. गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन डेलिगेशन आयज सीएमाक मेळ्ळे. तांचे आपले डिमांड सांगले. ते म्हणटात की तांचे पयलींचे लास्ट टायम तांचे 7 डिमांड गव्हर्नमेंटा फुलफील केले आणि तांचे थोडे डिमांड आतां जो मेन डिमांड आहा ती तांकां ओल्ड पेन्शन स्कीम ती लागू करची. आतांची जी स्कीम आहा पेन्शन स्कीम ती तांकां व्हडलो काय फायदो जायना. ती जी ओल्ड पेन्शन स्कीम आहा ती सरकारान लागू करची. तशेंच तांचे बाकीचे जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वर्कर आहा तांकां रेग्युलरायज करचे बी तांचे बाकीचे डिमांड आसले. सीएमान तांकां सांगला की तांचे डिमांड आतां इतले बेगी कंप्लीट करता. आमकां ओल्ड पेन्शन स्कीम पळय आसा जी पळय 2005 नंतर जे पळय गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जॉईन जाल्ले गव्हर्नमेंट सर्विसीक तांकां ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू करची म्हणून गव्हर्नमेंट सद्या आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन प्लेस केला डिमांड, जो भरपूर एम्प्लॉईज आमकां प्रेशरायज करता की आमकां जी पळय न्यू पेन्शन स्कीम आहा ती एबॉलिश करची आनी ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून. जेका भरपूर बेनिफीट आसा आनीक ओल्ड पेन्शन स्किमीक आनी न्यू पेन्शन स्कीम आसा तेका बेनिफीट ना. ओन्ली टोटल डिपेंडंट ऑन इन्शुरन्स कंपनीज आनी तेजी शाश्वतना कितले पयशे मेळत आनी ना मेळत. म्हणजे जेन्ना कंपनी बुडीत खात्यात वता तेन्ना हें जावपाक शकता, बुडीत खात्यात वचूं शकता, कांय मेळूं शकना एम्प्लॉईज. म्हणटकीर ह्या खातीर आमी ही ओल्ड पेन्शन स्कीम रिस्टोर करची म्हणून भरपूर मागणी केल्या. तशेंच आमी आनी एक डिमांड केल्लो नर्सिंग अलावन्सीस जे पळय आसा फॉर नर्सिंग पर्सनल इन गोवा स्टेट तांकां सगळी एज पर 7th पे तांकां इम्प्लिमेंट करचें. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण आपल्या कडेन फायल आयली की रोखडेंच आपूण ताका एप्रुवल दिवन आपूण तें पास करता म्हणून. तशेंच ते पळय TSL एम्प्लॉईज आसा इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉरी डेली वेजीस आसा तांकां TSL ग्रांट करचें, टेम्पररी स्टेटस लेबरर ग्रांट करचें अशें म्हणून मागणी केल्ली. आनी ती आतां ऑनरेबल सीएमान सांगलां आपल्या कडेन जेन्ना फायल आयली ऑलरेडी पुट अप केल्ली आसा आनी ती रोखडीच तांकां TSL डेली वेजीसा मेळटले अशें म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच आमी आतां मागणी केली आनी जे पळय एम्प्लॉईज डिफरंट डिपार्टमेंटान जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सगळे काम करतात. जेका 40 years काम यस जाल्ले आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसात तांकां परत कोणाकूच परत एप्लाय करूंक मेळना गव्हर्नमेंट जॉबाक. तांकां जर तर तेंचे कडेन टॅलंट आसा, बरें एक्सलंट आसा, व्हेरी एक्सलंट, तांकां जर तर तेंगे CR आसत जाल्यार तांकां रिक्रुटमेंट ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेवन तांकां सिम्पथी दाखोवची आनी तांकां रिक्रूट करचो अशें म्हणून मागणी केल्या. आतां पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान आयोजीत केल्या सीझन बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटान स्टुडंट मिडियान आपले पयले जीत मेळयले. गोमंतक मिडियान पयली बॅटिंग करता आसतना 8 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 66 रन काडलेले. 67 रनाचे टार्गेट स्टुडंटान पयल्या 3 ओव्हरींनीच काडले. आमचे ओपनिंग बॅट्समॅन सचिन सिल्लीकार आनी सिद्धेश सिरसाटान हे टार्गेट 3 ओव्हरी भितर अचीव केले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली भेट आटपून राती परत गोंयांत पावलो. काल दिसभर तो दिल्ली आशिल्लो. थंय तो घरमंत्री अमित शहाक मेळ्ळो. मुख्यमंत्री म्हूण दुसरे फावट सोपूत घेतल्या उपरांत प्रमोद सावंताची पयलीच अधिकृत दिल्ली भेट. दिल्लीन कितें चर्चा जाली काय विचारल्यार ती खंय ताची रुटीन मिटींग आशिल्ली. प्रधानमंत्र्याकूय मेळपाचो ताचो बेत आशिल्लो. सर मीटिंग जाली, आज मीटिंग जाली युनियन मिनिस्टरां बरोबर. कितें डिस्कशन जालें सर? सर कितें डिस्कशन जालें? म्हणजे मिनिस्टराक मेळून जाल्यार कितें मेजर कितें प्लॅन केला गोंयांत? रुटीन मीटिंग. सर मायनिंगाचेर कितें जावपाचें आहा? एनी चान्सीस ऑन मायनिंग? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन.
झाली मीटिंग झाली रुटीन मीटिंग वेगवेगळ्या व्हेरियस इश्यूचे डिस्कशन. सर आता एक नवो स्टेप घेतला गव्हर्मेंटान टू परचेस पॉवर फ्रॉम आउटसायड. ताचेर बी कितें सांगलें मरे परचेस पॉवर करपाक. बट विथ फायनान्शियल क्रंच वील मॅनेज द गव्हर्मेंट वील मॅनेज. थँक्यू. उद्देगांचे लोड शेडिंगाचे संकट सुटले. सरकाराची उक्ती मार्केटांतल्यान वीज खरेदी सुरू जाली. वाडीव दराचो भार EHT आनी HT उद्देगांचेर आसतलो. GCIN मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकार मानले. लोड शेडिंगाचो इशू निस्तारचो म्हूण GCIN सरकारा कडेन मागणी केल्ली. गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन हांचे जे प्रेसिडेंट दामोदर कोचकर तांच्यांनी ते गव्हर्मेंटाक पॉवर मिनिस्टर पॉवर सेक्रेटरी CM हांकां एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस केला कित्याक फॉर दी फर्स्ट टायम इन रिकॉर्ड टायम तांच्या इंडस्ट्रीचो एक मेजर इशू जो आशिल्लो पॉवराचेर तो तांच्यांनी रिजॉल्व केल्लो आसा. तांच्यांनी सांगलां की इन क्वीक टायम फ्रायडे तांची मिटींग जाली एंड बाय मंडे ऑल दी फायल्स वर रेडी. इवन फायनान्शियल अप्रुवल मेळ्ळें आनी आतां इंडस्ट्रीज कॅन सोर्स द पॉवर दॅट दे वर फेसिंग शॉर्टेज अर्लियर फ्रॉम दी ओपन मार्केट. दामोदर कोचकर हेंय सांगपाक लागले की विथ पॉवर शॉर्टेज दे वर युजींग जनरेटर्स वीच वॉज इवन एन एक्सपेन्सिव ऑल्टरनेटीव बिसायड्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पोल्युशन ऑल्सो. आनी हाका लागून एक विन विन सिट्युएशन जाल्लें आसा. इंडस्ट्रीज कॅन नाव बाय पॉवर एंड देर वील बी लेस पोल्युशन. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोयच्या IAS ऑफिसरांची ट्रान्स्फर. राती IPS आनी IAS ऑफिसरांच्या ट्रान्स्फरीची ऑर्डर आयली. गोयचो प्रमोटी IPS बॉस्को जॉर्ज गोंयान परत ट्रान्स्फर जाला. IAS संदीप जॅकीस परत गोंयान. ताच्या बरोबर आनी 2 जाण अंदमान निकोबारांतल्यान जाल्यार एकलो दिल्ली सावन ट्रान्स्फर जाला. आगमूड कॅडरांतल्या IPS आनी IAS अधिकाऱ्यांच्यो मेजर ट्रान्स्फर जाल्ल्या. तितूंतले 39 IAS अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्स्फर जाल्या आनी 42 IPS अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्स्फर जाल्या. तितूंतले गोंयाक लागता त्यो गोंयांतले 6 IAS ऑफिसर जे गोंयान आसले ते ट्रान्स्फर जावन दुसरे स्टेटींनी गेल्या. आनी तितूंतले संजय गिरा, तारीक थॉमस, चोखाराम गर्ग, विवेक HP, वंदना राव आनी हेमंत कुमार हे 6 IAS ऑफिसर जे गोंयान फाटली 3 वर्सां मायज सर्वीस दिताले ते ट्रान्स्फर जावन भायर गेले. आनी गोंयान रिटर्न 3 जाण येयल्या. तितूंतले V कांडावलू, संजीव आहुजा आनी संदीप जॅकीस हे एक्चुअली गोयचे ऑफिसर GPS ऑफिसर गोवा सर्वीस सिव्हिल सर्विसांतले ऑफिसर जे प्रमोशन जावन मागीर IAS जाल्ले आनी ते दुसरे स्टेटीन फाटली 5 वर्सां मायज ते दुसऱ्या स्टेटींनी आसले. ते परत गोंयान आतां ट्रान्स्फर जावन येयले. आनी IPSांचे ज्यो ट्रान्स्फर जाले तितून गोंयच्यान भायर कोण गेल्लो ना. बट 3 ऑफिसर गोंयान येयल्या. तितून 2 ऑफिसर गोंयान येयल्या. 2 ऑफिसरां ओमवीर सिंग म्हणून IPS ऑफिसर गोंयान येयला आनी बॉस्को जॉर्ज हे संदीप जॅकीसा भशेनूच गोवा पुलीस सर्विसींतले अधिकारी पयलींचे जे DYSP आसले SP जावन मागीर ते सिनियरिटीचेर IPS जाले. ते परत कितलेशेच वर्सांनी जे IPS जाल्या उपरांत दुसरे स्टेटीन वयचे पडटा. ती दुसरे स्टेटींतली जो टायम आहा पळय सर्विसीचो टायम आहा ते करून ते परत एकदां गोंयान ट्रान्स्फर घेवन गोंयान आतां कामाक आसतले. घेऊया एक बारीकसो विसो, परत मेळुया. पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक जावये. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनान अदमासे तारीख सांगल्या. डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. आमच्या कडेन तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन डिलिमिटेशना विशीं खुबश्यो सुचोवण्यो आयल्यात. नजरेक आयिल्ल्या प्रत्येक गजाली कडेन लक्ष दितले. डिलिमिटेशन निमण्या पावण्यार आसा. ते जातकीच खंय रिजर्वेशनाचे काम जातले. That date is already tentatively we have fixed as 4th of June. काउंटिंग रोखडेच जातले. काउंटिंग रोखडे जातले. त्याची डिलिमिटेशन प्रोसेस चालू आसलो. आता सध्या डिलिमिटेशन प्रोसेस चालू आसा. डिलिमिटेशन एज यू आर अवेअर आमी हे सगळे इलेक्शन कमिशनाक दिल्ले आसा. आता इलेक्शन कमिशनाक आमी दिल्ले इन कन्सल्टेशन with the state government. So right now some little consultation is going on because election commission also have received so many representations, so many suggestions. They have pointed out certain anomalies. They have come to us also. So naturally both have been consulting each other or they have been consulting us to a limited extent, and I think most of the things will be cleared very soon, and we will be able to keep up the schedule
Thereafter, the reservation will come. Once this is done, the next thing they will be of reservation. So that also we will be solving it at the earliest possible time. So suggestions कितले येलेले आसा अशें तुमकां suggestions लोकांक as far as delimitation is concerned? See, suggestion kitli येयला म्हणना तो आख्खो इतलो व्हडलो दाड पडलेलो आसा. Okay, but we have painfully gone through each and everything which came to our notice, and I think that way Election Commission of Goa, that is CEC, they have done quite a good job, I should say. त्यांनी बरेच त्रास घेतलेले आसा, and they are looking at it very carefully. Okay, and then afterwards, how long it will take for a reservation of votes? See, moment this is notified, the next thing is that they will send the file about the reservation. There is a certain rotation that takes place, like one particular ward which was general can become ladies, and then according to the population, whether it is ST or OBC or other reservation, that will be decided thereafter. गोंयांत व्याघ्र वाठार करपाची गरज ना. गरज पडल्यार थळाव्यांच्यो रानांतल्यो जमनी पयलीं तांच्या नांवार करात, मागीरूच फुडले रान व्याघ्र वाठार डिमार्केट करात म्हूण आपाचो फुडारी पुती गांवकर मागता. गोंयची रानां थळाव्यांनी सांबाळ्ळा. एक्टिविस्ट खंय फक्त आवाजूच करूंक गेले. एक्चुअली गोंयांत व्याघ्र क्षेत्राची गरज ना. कारण सांगता, गोंयांत सगळ्यान हायेस्ट जर फॉरेस्ट कवर जर आसा जायत ते गोंयांत आसा. हिमालय सोडलो जाल्यार ह्या देशांत आनी खंयची स्टेट ना. दुसरें, गोंयांत एक अशी परिस्थिती आसा की आमी फॉरेस्ट कवर वाडयतात. हें नासत, रानटी झाडां नासत, पूण तेच्या बदलाक आमची जी हें दितात, फळां दितात, ती दितात, ते फिगर वाडलेले आसा. तुमी चेक करून रिजर्वेशन आमकां नाका. रिजर्वेशन जर तुमकां करपाक जाय तेचेर म्हाजें ऑब्जेक्शनूच तशें ना. पूण पयलीं जे थंयचे विलेजर्स आसात, ज्यो तेंच्यो जमनी आसात त्यो पयलीं भायर काडा आनी तें डिमार्केशन करात. फ्रेश नोटिफिकेशन काडा वायल्ड लायफाचें, आनी मागीर तुमकां टायगर रिजर्व करपाचें काय शिव रिजर्व करपाचें तें तुमी ठरयात. तो दोंगर उंदीर आसा त्या दोंगरार, तो उंदीर दोंगर पोखरता म्हणून उंदराक मारपाक ते दोंगराक उजो घालनाका मरे, घराक उजो घालनाका मरे. एनवायरमेंट तुमी करात, हांवूय एनवायरमेंट. आमी हें लक्षांत घे, आमी खंयचें लक्षांत घेयात की ह्या देशाचें नुकसान जावंक जायना. मागीर ते एनवायरमेंट आसूं के बाकी खंयचे गोश्टी आसूं. सध्या उंदीर कोण जालो हां, उंदीर सोदून काडा मरे तुमी कोण जाला तो. तुका खबर आसतली. हांव आनी कितें सांगपाक जाय, कोण जाला तो. तुमी सांगा. देशान कोविड वाडटा आनी घाळ रावंक जायना. शिमो एअरपोर्ट उक्ते आसा. लोकांनी सादूर रावचे म्हूण कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी डॉक्टर शेखर साळकर उलयलो. नवे गायडलायनीची गरज ना. कोविड निर्बंध फाटीं घेतिल्ले ना. लोकांनी निर्बंध पाळचे म्हूण उलो. सध्या तरी मास्क देंवोवपाची गरज ना. मास्क जायच अशें तांकां दिसता. Doctor, PM said last time he will give the permission for the collector to be removing masks. No, but I think those days when he said that, and after that there is a tremendous rise of COVID all over India also. There is almost 50% rise is there. Though it is restricted to Delhi, UP and other areas, but it won't be far because the borders are open, the flights are open, so it may come anytime. But I am worried about if there is a change of mutation. If a change of mutation comes, then only we will know what type of mutation. It is more infective, then it is less lethal. So the third जर fast spread जावपी आसा, then it is less मरपाचे chances कमी आसता. Like we have seen in Omicron compared to Delta and the first wave. So Delta was the most powerful. Omicron was less, but it spread faster. So more numbers get infected. But we have been vaccinated very well. Well, Goa at least has got very excellent vaccination, more than 100%. And then booster also is going on. Children also about 12 are getting vaccinated. So I think we have to just wait for the deaths, because deaths are important. Yesterday, death all over India is only one. So in spite of the number is rising, but it takes time for the deaths to come. So we'll have to wait and observe. सरकारान नोकरी दिवची ना जाल्यार खंय तरी बारीकसो गाडो घालून दिवचो म्हूण माशेलान देऊळवाड्यावेलो दिव्यांग संतोष नागेशकर मागता. 13 वर्सां जाली तो मुंबय इमर्जन्सी हेल्पलायन सर्विसेन कंत्राटदार आसा. आतां त्यो सेवा पुलिसेक वतल्यो.
मागीर संतोष बेकार सरकार कांयच करिना जाल्यार खंय 9 मेक माशेल पंचायती मुखार उपासाक रिक्वेस्ट करता की म्हाका एक जॉब दिवचो म्हणून नाल्यार हांव आनी म्हाजी बाय उपाशी पडटले. माशेल देऊळवाड्यावेलो हो संतोष नागेशकार दिव्यांग. कुडाळ्यांत ब्रेल लिपी शिकून जातकीच 13 वर्सां फाटीं गोंयांत नोकरे खातीर यत्न केले. माशेल बस स्टँडार दुकान मेळचे म्हणूनय यत्न केले. थळाव्या आमदार मंत्र्यांचे हुमरेय झरयले, मात कांयच जालें ना. पण हांव हांगा इंटरव्यू वगैरे सगळे दितालो. लास्ट टायम इंटरव्यू दिल्ली म्हाका याद आहा. गोंयांत हांवें दिल्ली ती 10वी पासाचेर एक टेलिफोन ऑपरेटर जाय आसलो म्हणून. पण त्या टेलिफोन ऑपरेटराक सुद्दां म्हाजें नांव सिलेक्ट जावना. तर बस स्टँड ओपन जाता म्हणून हांवें एकूच हांव ब्लायंड आसलो आनी हांवें तें एप्लिकेशन केल्लें की त्या 20 जी शॉपां आहा त्या 20 शॉपांतलें एक शॉप म्हाका मेळचें म्हणून. आनी गोविंद गावडे सर जो आसा त्याने म्हणजे ओके म्हणजे आपण करून दिता म्हणून. पण ते तेन्ना जावना. गोंयांत कोण वाली ना ते पळोवन निमाणे ताणें मुंबय गाठली. थंय एमर्जन्सी हेल्पलायनीत दिव्यांगाच्या कोटांतल्यान ताका कॉन्ट्रॅक्टार नोकरी मेळ्ळी. फाटलीं 13 वर्सां जालीं तो थंय काम करता. मात आतां ती हेल्पलायन पुलीस सांबाळटले म्हूण खबर कळटकीच नोकरी वचत म्हूण ताका भंय. ताची बायल खंय 50% दिव्यांग. सरकारान गाडो मेळोवन दिल्यार ती तरी कितेंय काम करूंक शकता. बायलेक लाडली स्किमीचो लाभ अजून मेळूंक ना म्हूण संतोष सांगता. ती जी लाडली लक्ष्मी आहा पळय ती अजुनूय पेंडींग आहा. कित्याक तेंची कम्युनिटी मिटींग जी आहा ती अजुनूय चलता. सरकारान ताचे नोकरेचे वा कामाधंद्याचे कांयच करूना जाल्यार माशेल पंचायती मुखार 9 मेक उपोशणाक बसपाचो निर्णय. हांव उपोशणाक बसपाचो आहा. 9 मे वचून बसतलो. तो हांव आमची जी पंचायत आहा न्हू त्या गेटीचेर बसपाचो आहा. दिव्यांगांक निराधार योजना खंय 4 म्हयने मेळूंकच ना. आतां हांगा जे सगळे ब्लायंड आहा भुरगे 4 म्हयने जाले अजून तांकां जी निराधार योजना येता पळय ती अजून तांकां येवना. सगळे भुरगे एकमेकाक विचारता आनी की तांकां ती योजना येवना म्हणून. मार्सेल वरगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक साळा न्हंयक जोडपी पायपलायनीचें काम बंद करपाच्या काणा बाणावलेच्या सरपंचाच्या अर्दीचेर हायकोर्ट बेजार. सरपंचाक नोटीस काडून ताचेर कोर्टाचे अवमाना खातीर कारवाय कित्याक करची न्ही काय म्हूण कोर्टान जाप मागल्या. मजगती बाणावलेच्या कांय लोकांनी STP आड याचिका घाली. कोर्ट म्हणटा STP गरजेचो. कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट साळा न्हंयक जोडपा खातीर पायपलायन घालपाचें काम चलतालें. 19 एप्रिलाक काणा बाणावलेच्या सरपंचान तें काम बंद करचें म्हूण ऑर्ड काडिल्ली. ताचेर हायकोर्टान बुधवारा सुनावणे वेळार सरपंचाक सोलून काडलो. हो प्लांट लोकांच्या हिताक नदरे मुखार दवरून जाता म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. तशेंच कोर्टाचे ऑर्ड आसतना काम बंद दवरपाचो आदेश काडून पंचायत कोर्टाच्या आदेशाचो अपमान कित्याक करता काय म्हूण कोर्टान जापूय मागल्या. फुडली सुनावणी 27 एप्रिलाक जातली. बाणावलेच्या कांय लोकांनी कोर्टात STP प्लांटाचे प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका घाल्या. ह्या प्लांटाक लागून साळा न्हंय दूषित जातली म्हूण तांचो दावो. ही याचिका दाखल करून घेतना STPच्या कामाचे सुवातेर याचिका घालप्यांनी वचून कामात आडखळ हाडची न्ही म्हूण शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.